आज सगळ्या गोयच्या जनतेक गणेश चतुर्थीचे शुभेच्छा दिता। काल गौरी पूजन जालें आणि आज खूब जाणांगेर गौरी पायल्यो आणि खूब जाण गौरी दवरता। हाचें म्हत्व वेगळेंच आसा, पूण गणरायाची पुजा आज सबंद गोंयांत प्रत्येक घराघरांत जाता आनी त्या शिवाय सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता। गोंयची प्रथा अशी आसा की ह्या उत्सवाक सगळे ज्ञात अज्ञात आसात, पूण जाती बी एकठांय जावन हे जे सण आसा गांवागांवांत मनोवन कोण 1.5 दीस मनयता, कोण 5 दीस मनयता, कोण 7 दीस मनयता, कोण 9 दीस, कोण 11 दीस आणि अनंत चतुर्थी दिसा पायता आणि थोडे अजून 21 दीस हो गणरायाचो उत्सव साजरो करता। ताजे फाटल्यान लोकांची भावना आसा आणि ही भावना म्हणजे अशी आसा की दुख्ख करता सुख करता विद्यादान दिवपी जी शक्ती आसा ती ताजे कडच्यान आमकां मेळटा आणि बरी बुद्धूय गणराया आमकां दिता। अशा दिसा आमी संकल्पना करपाची आसा की आमकां बरें आयुश्य आरोग्य बऱ्यो गोश्टी आमचे कडच्यान करून घे आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांत म्हत्वाचें जी आमकां आरोग्य बरोबर बरी बुद्ध जाय ती बुद्ध मेळून आमचे कडच्यान बरी कामां करून घे आनी लोकांकूय नवचैतन्य निर्माण करपा खातीर तांकांय बरी बुद्ध जाय। अशा ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा दिता आसतना लोकांनी एक प्रामुख्यान लक्षात दवरचें की ह्या 1.5 दीस आसूं 5 दीस आसूं अथर्वशीर्ष 1 दीस तरी पठण करचें आणि मागीर जाता जाल्यार एक सदांच म्हणचें। त्या शिवाय ओम गंग गणपते नाम हे जे गणरायाचें नांव आसा तें 108 फावटी डेली म्हणचें हाची नम्र विनंती करता। आणि परत एकदां सगळ्यांक गणेशोत्सव मोठ्या दबाज्यान मनया अशें नमूद करता, तांचे कडेन आशिर्वाद जाता। आज आमचें हें जें मकर आसा तें मकर जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 पिळग्यो जाल्यो। आमी तेजीच मुर्ती आमकां हाडची पडटा, तेजूच सगळें हे आमकां सजोवचें पडटा आनी ताका इतिहास आशिल्ल्या कारणान तें आजून पसून आमी पळयना। त्या शिवाय जवळ जवळ 108 आमी सगळे जाण घरचे बसून अथर्वशीर्ष पठण जाता आणि आरती जाल्या नंतर महाप्रसाद जाता आणि हे सदांच करता आसतना देवा कडेन आमी एकूच मागता की आमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दी, सबंद लोकांक बरें आयुश्य आरोग्य दी आणि आमचे कडच्यान बरें काम करून घे अशी आमची प्रार्थना आसता। शेवटच्या दिसा आमी 1000 दुर्वा अर्पण करता, 108 आवर्तना म्हणटा म्हणजे अथर्वशीर्ष म्हणटा आणि शक्यतो सगळे जाण एकत्रीत जावन आमी हें सगळें करता। परत एकदां गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता आणि म्हजे शब्द आवडले। थँक्यू।